नाव घेतिल्ले ताका तांणी स्टेटमेंटाक आपोवना. ताणें एका ऑफिसराचें नाव घेतिल्लें ताका तांणी स्टेटमेंटाक आपोवना. तांणी एका प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचें PWDचें नाव घेतिल्लें ताकाय तांणी इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवना. विदावट कॉलिंग देम फॉर इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना हें इन्व्हेस्टिगेशन बंद जालें, पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना, ऑफिसर इनवॉल्व ना अशें म्हणटा तेन्ना दीस इन्व्हेस्टिगेशन इज व्हेरी व्हेरी डावटफूल. ते दोनी मोबायल तेजे बिलाची कॉपी म्हजे कडेन ऑफिसान आसा. आय थिंक if it is for her lawyer to decide what she wants to do. It is for her lawyer to file formal complaint if required. It is for her lawyer to give that bill and find out त्या मोबायलाचे जाले कितें. कारण कॉल रेकॉर्ड्स जर काडले, कॉल रेकॉर्ड्स ऑफ दॅट ऑफिसर, बोथ द ऑफिसर्स, आनी जे वॉट एवर द कॉल रेकॉर्ड्स ऑफ दॅट IME नंबर, जशे आमचे कॉल रेकॉर्ड काडटा क्रायम डिपार्टमेंट, तशें तांचे कॉल रेकॉर्ड्स काडचे, तांचे टावर लोकेशन काडचें आनी पळोवचें कितें जालां तें तरी. विदावट फायंडींग आवट ऑल दीस जेन्ना हो स्टेटमेंट येता तेन्ना दाळमेकूच काल्यावर पुली दार काडली अशें तरी दिसता. मात हितून पयलीं मिनिस्टराक फोनाचे तो एक ते कितें म्हणटा, एक फोन तेंच्यांनी ट्रॅक केलो, तो फोन खंयच्यान तेंच्यांनी गोवान विकलेलो म्हणून, सो तो तेंच्यांनी मेळ्ळा म्हणटा. तो हें फाटल्या इन्व्हेस्टिगेशनाक कित्याक घेवना हें आतां सांगता तुमकां. तें हे जे आज स्टेटमेंट करता, वेन Pooja Naik was accused, why was this investigation not done by SP? What is the lacuna that they have left in that investigation? आज ते हांगा विक्टीम कार्ड प्ले करता, आज भारतीय जनता पार्टीचेर आरोप केला म्हणून आज इन्व्हेस्टिगेशनाचो ट्यून बदलता आनी टोन बदलता. देर इज एब्सोल्युटली डावट हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांनी पयलीं कित्याक करना. गोवा पुलीस शूड बी क्वेश्चन ऑन दीस इन्व्हेस्टिगेशन वीच वेन शी वॉज एन एक्यूज. शी इज एन एक्यूज. आज ताणें कोणाचेर आरोप केलो म्हणून neither do I want to believe nor Goa would want to believe. She may pretend she is a victim, but she has committed crime in respect of middle class जे गोंयकार आसा, जाणी ताका पयशे दिले, जाणी ताजे कडल्यान पयशे घेवन जॉबां घेतली, ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कितली जॉबां ताणें दिली, कोण ते लोक, कोणाक ताणें पयशे दिले आनी कोणी ते पयशे खाले. कारण खंय ना खंय तरी ऑल आर इनवॉल्व इन्क्लुडींग हर इन दीस एंटायर क्रायम. एंड if she is naming somebody else, then those people also should be booked. आज जे इन्व्हेस्टिगेशन आनी मोबायल गायब जालो ते म्हणटा, हे इन्व्हेस्टिगेशन फाटले फाट कित्याक जावना. हॅव यू नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड हर प्रॉपरली? तेन्ना ताका तुमी एक्यूज म्हणून कशे तरेन मोगान दवरिल्ले आनी हे इन्व्हेस्टिगेशन करनाशिल्ले. दीस इज अ क्वेश्चन वीच रिमेन्स अनआन्सर्ड टुडे. आनी म्हाका दिसता गोवा पुलिसान ते क्लॅरिफिकेशन आज दिवचे पडटले. तांकां जर दिसता की आमचे कडेन ते ना म्हणून, I have that IMEI number and that mobile number also which the lawyer has given to you. आणि ताणें ते बिलूय दिला तुमकां अशें म्हाका म्हायती मेळ्ळा. आनी ते दिवना आसत जाल्यार यू आर ऑल्सो हायडींग समथींग एंड यू आर ऑल्सो नॉट इन्व्हेस्टिगेटींग अशें म्हाका दिसता. बिचोली पुलीस हू आर देर इन चार्ज एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम आर अंडर क्लाउड. SP क्रायम ब्रांच आनी तो DYSPचें ताणें नांव घेतिल्लें ताका तुमी आपयलें ना आपोवंक ना मरे. देन वेर इज द इन्व्हेस्टिगेशन हेडींग? Why SP was changed and the investigation ended over to another SP? Somebody has to answer this. So भारतीय जनता पार्टी जॉब स्कॅमाच्या नांवार जो मिडल क्लासाचेर जो अन्याय केला ते खंय ना खंय तरी ताजेर पालव घालपाक सोदता. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, मंत्री आसूं पदाधिकारी हे सगळे ह्या जॉब स्कॅमान इनवॉल्ड आसा. आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे तांचे पणजेचो एक व्हडलो पदाधिकारी आसा, ताजे खंय तरी कोणाची तरी चली इनवॉल्व आशिल्ले. ताणें थोड्यांचे पयशे दिवन ती भायर गेल्या म्हणून आमी आयकल्या. अशेंच मडगांवाची सेम परिस्थिती आसा. सो भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक जे इनवॉल्ड आसा इन्क्लुडींग दॅर ऑफिस बेरर्स ऑर आर असोसिएटेड विथ देम, तांचेर खंय ना खंय तरी एंटायरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें. पयशे रिटर्न केले म्हणून काम सोंपलें आनी हें जॉब स्कॅम सोंपलें अशें जायना. जॉब स्कॅमाची जी व्याप्ती आसा ती जी आज ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन जावंक नाशिल्लें तें खंय ना खंय तरी पुलिसांनी हाजेर दे हॅव ट्राय टू कवर इट अप. दीस इज माय फर्म बिलीफ. पुलीस सांगता त्या प्रमाणे त्याने ते सांगलेलं पळय, फ्लॅटार दाखयल्लो ऑफिस आशिल्लें थंय पयशे म्हणजे फ्लॅट आहा पूण गव्हर्मेंट ऑफिस. FIR रजिस्टर केलो FIR रजिस्टर करूं ना. विदाउट रजिस्टरींग एन FIR हाव दीस इन्व्हेस्टिगेशन वॉज डन? इज देर अ आन्सर टू दीस की हे FIR रजिस्टर नासतना कशें इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हणून? कितल्या जाणांक विटनेसांक आपयले, कितले जाणांचे तांणी इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना स्टेटमेंट घेतले, ह्या प्रत्येक गोष्टीचें उत्तर दिवचें पडटलें. खंय ना खंय तरी तें खंयच दिसता केलां अशें दिसना. ते कन्फ्युजन करता म्हणटा. पयलीं म्हणटा कोण एक चेडू आसलें म्हणटा, तेजे कडेन डायरी आसा म्हणटा.
पण जेन्ना हेंच्यांनी SP जेन्ना इन्वेस्टिगेट केलें तेन्ना डायरी मेळना, कोण शेड्यूल मेळना. सो तुमकां कोणाचेर विश्वास करूया रे आमी. पूजा वॉज एन एक्यूज, इज एन एक्यूज. पूजा इज चार्जशीटेड. पूजा कम्स आउट आफ्टर 1 year अँड मेक्स अ स्टेटमेंट बिफोर यू. पूजा एलिगेशन करता SP क्रायमाचेर, पूजा एलिगेशन करता DYSP क्रायमाचेर. आज तेच इन्वेस्टिगेशन करता. हाऊ यू एक्सपेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी प्रॉपर? दीस शूड हॅव बीन हँडेड ओवर टू ज्युडिशियल कमिशन. आनी पूजाक आनी त्या SP DYSP जे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा तांकां ज्युडिशियल कमिशन, सरकार भिता कित्याक ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक? आमी म्हणटा रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर एक 2-3 मेंबर हे कमिशन कर. 3 रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस. कॉल पूजा, कॉल दोज ऑफिसर्स, कॉल दीस DYSP SP, सगळ्यांक हाडा मरे. भंयूच ना जाल्यार कित्याक इन्वेस्टिगेशन फेस करपाक जायना? भंय ना मरे तुमकां? जॉब स्कॅम जावंकूच ना. हे कितें जालें तितलेंच आशिल्लें जॉब स्कॅमाची व्याप्ती. आनी जे लोकांनी पयशे आज वगडायले, जे चीफ मिनिस्टरा कडेन पयर गेले, सरकार तुमच्या घरादारी त्याच्या घरा गेले न्ही ते, आनी सांगले न्ही आमचेय पयशे गेले म्हणून. दॅट मीन देर आर मच मोर कंप्लेनंट. CM तांकां कितें म्हणटा, आरे कसलो प्रूफ आसतलो काय म्हणून की तुमी पयशे दिल्या म्हणून? दीस CM शूड से दीस एज होम मिनिस्टर. इफ चीफ मिनिस्टर इज सेईंग दीस एज होम मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अपॉयंट अ ज्युडिशियल कमिशन. अपॉयंट अ ज्युडिशियल कमिशन. पूजा कार्ड सगळे एक्युजडांक परते आपय आनी सी वेर द इन्वेस्टिगेशन इज हेडिंग. सो दॅट जे मिडल क्लास जे लोक लुटल्या, जाणी पयशे एकठांय करून करून दिल्या, तांकां सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय. गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय. आर डिमांड इज गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिया. पूजा खरें खोटें तो देव जाणा. आनी ते पयर ताजो एडवोकेट सांगतालो ते रेडी आसा म्हणटे कटमगाळ वचपाक, सुदिनांक घेवन यो म्हणून, किंवा ताज्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक घेवन म्हणून, आनी कोण कोण एसोसिएट रावचे तांकांय घेवन यो म्हणून. आनी ते हाका रेडी आसते नवदुर्गेकय वचपाक आनी सांगपाक. दॅट लॉयर हॅज सेड दॅट शी इज विलिंग टू कम म्हणून. सो ज्या लोकांनी घराणे घाले, ज्या पुरोहितान घराणे घाले थंयसर, त्या लोकांनीच म्हाका दिसता ताका व्हरून घराणे घालपाक जाय. कारण देवाक तुमी इनवॉल्व केलात न्ही ह्या जॉब स्कॅमान. देवान जॉब स्कॅम कर म्हणून भारतीय जनता पार्टीक खंयच सांगूं नाशिल्लें. पूण आज देवाकूय तुमी सोडलो ना. देवाक हरशीत म्हणून तुमी सोडूं नाशिल्लो. देवाक फटयला तुमी, पूण आज देवाकूय तुमी इनवॉल्व केलो न्ही. सो आतां परत देवाक इनवॉल्व केला जाल्यार तेंय करून तरी पळया. पूण तेंय जर करना जाल्यार खंय ना खंय तरी दोवा येता न्ही हांचेर. ओके, आनी एक इश्यू म्हणटा तो आयज तुमच्यांनी पळयला आसतलें की एलायन्साचे टॉक चालू आसले आनी काँग्रेसीन विदावट RG इन्फॉर्म करनासतना तेंच्यांनी लिस्ट ती आउट केली आनी तेजेर जे RGचो सुप्रिमो आहा मनोज परब तो रागार जाला आनी तेंच्यांनी म्हटलें की काँग्रेसीन तांकां चीट केलें आनी हें केलें. सो तुमचे तेजेर कितें आहा म्हणलें? आमची चलूच वेगळी आसा. तांच्या घरान कितें घडटा तें हांव सांगपाक तुका नकळो. पूण एलायन्साच्या बाबतीन जे जितले उलयता तितले कमी. हांवें ज्या दिसा आमी सांगिल्लें की आमचें फर्स्ट लिस्ट अनावन्स केल्लें, त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी कडेन सुद्दां कॅन्डिडेट नाशिल्ले. त्या वेळार आमचें फर्स्ट लिस्ट आमी अनावन्स केल्लें. आमचे जे उमेदवार आसा ते कामाक लागल्या. आमचो एकूच हेतू आसा, गोंयान बदल घडोवन हाडपाक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय, लोकां खातीर काम करपी उमेदवार निवडून दिवपाक जाय. आमी त्या लोकांक दिल्या. आतां जें कितें आसा तें लोकांच्या हातान आसा की तांणी कोणाक निवडून दिवचें. प्रामाणीक बरे लोक जे आमी दिल्या ते काय ह्याच चोरांक परते निवडून दिवप. ते भारतीय जनता पार्टीची लिस्ट आयल्या, ती अर्दी आयल्या, अर्दकुटी आयल्या. आनी एलायन्साचो विशय असो आसा की आरोप प्रत्यारोप चल्ला. सो वेन देर इज डिस्ट्रस्ट, वॉट मोर डू आय टॉक अबाउट एलायन्सीस? सी वी न्यू दीस इज गोन टू हॅपन. तूं म्हजो 1 म्हयन्या पयलींचो जर व्हिडिओ पळयत, दिवाळेच्या दुसऱ्या दिसाचो व्हिडिओ जर पळयत, जाल्यार तुका कळटलें हांवें कितें म्हणिल्लें की ज्या दिसा दिवाळी सोंपली की मागीर क्रिसमस येता पर्यंत कितें उरता तें पळया म्हणून. क्रिसमस लागीं पावलो, क्रिसमसाच्या आयल्यानूच इलेक्शन आसा, तो पर्यंत पळया कितें जाता. RGचो समज एलायन्स जायना जाल्यार तुमी तांकां हें करपाक रेडी आहा? आमी प्रत्येक व्यक्तीच्या बरोबर रावपाक रेडी आसा, किंवा आमच्या बरोबर प्रत्येक व्यक्ती येवपाक शकता जो भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रश्टाचारा विरुद्ध लडपाक रेडी आसा. आमी तेंच चलयलां काम. आमी कामाचें राजकारण चलयलां. आमी जे राजकारणात चलयलां तातूंत आमी आयच्या दिसा 20,000 इमॅजीन 800 कॅम्प केल्या, 20,000 आमी पेशंटांक फ्री ट्रिटमेंट दिला, फ्री मेडिसीन दिला तांच्या दारान. This is what Aam Aadmi Party has done. I can talk about us. I don't want to talk about failures of BJP. I think that is in front of you. I don't want to talk about failure of opposition
for non-aligning or fighting, infighting among each other. It is for them to decide what is best for Goa. We are पॉसिबल आता घेवपाक जातले. We will see. आम्ही कांय इंडिपेंडंट जे लोक आसा आमकां थोडे अप्रोच जाल्या. जे इंडिपेंडंट अप्रोच जाल्यात आनी जे क्लीन इमेजीचे आसा, गांवांतल्या लोकांनी आमकां सांगलां की तुमी हांगा कॅन्डिडेट घालनाका म्हणून ताजेर आमी विचार चलयला की ह्या जाग्यांचेर तांकां आमी सपोर्ट दिवचो म्हणून. कित्याक आमी सगळ्यांनी घालेल्या हटपट जावन भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जिखता नंबराच्या गेमीक लागून. सो वेर एवर दॅट वी आर ट्रायंग टू डू, वी वील डू इट. गोंयकार म्हणून जे आमचे कडेन कालूय आयल्या, कांय एक्टिविस्ट आयल्या, कांय गांवांतले लोक आयल्या, सांगले की हो आमचो गांवचो उमेदवार आसा, तुमी सपोर्ट करा म्हणून. आमी ते करतले अँड वी वील अनावन्स दोज ऑल्सो. बट एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, ट्रस्ट खंय ना खंय तरी डेफिसीट आसा. जो ट्रस्ट डेफिसीट भरून काडटलो जाल्यार ताका 20 दीस पुरो न्ही, आतां 18 दीस उरल्या मरे. फाल्यां फेस्ट फाल्यांचो दीस गेलो, लोक फेस्तान बिजी आसतले, आमीय बिजी आसा. परवाच्यान आनी 14 दीस उरल्या, 15 दिसान आनी केन्ना नवे उमेदवार दितले. आमी ऑलरेडी आमचे डिसायड केल्ले आसा. तुमकां एक्सपेक्ट आसलें की काँग्रेस अशें कितें करतलें? पळय आमी एक्सपेक्टेशन अशें दवरिल्लें की गोंयान अलायन्साचो जो विचार आसा तो सदांच खूब पयलीं जावंक जाय. तो शेवटच्या इलेक्शनाच्या पावड्याचेर जाता जाल्यार हाव कॅन कॅन्डिडेट्स वर्क 15-16 दीस पुरो. आमचें आतां 1 म्हयन्या पयलीं काम सुरवात केल्लें, अजून अर्दी कॉन्स्टिट्युएन्सी भोवूंक पावूंक ना. सो कशें पावतले, लोकां कडेन पावतले कशें? आनी अधांतरी कितेंच आसपाक जायना. वेन समथींग इज हँगींग इन एअर, it will never touch base. And when alliances are made only on the basis of selfish motives or on the basis of the fact that somebody wants to survive or somebody wants to prove a point, then those alliances don't work. Alliances should have aim कितें आसपाक जाय, गोंयान फुडें 27 सरकार करपाचो एम आसपाक जाय, गोंयच्या भ्रश्टाचाराचो नाश करपाचो एम आसपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीन जी आज अराजकता माजयल्या गोंयान ताजो नाश करपाचो. तोच जर एम तुमचो ना आनी इट इज ओनली टू विन सीट्स in certain pockets, then you will never succeed as alliance, and this is what we are seeing today. So I think गोंयकार जे आसा ते वायट जाले आज. वी हॅव टेकन अ डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा, आनी आज दिसता आमीच शाणे आशिल्ले अशी परिस्थिती जाल्या. थँक्यू.